तुझे विस्मित मायोरोण्यां दिष्टि थोरली गोरवाराकण्यां उलोयली तुओरा खोtkotल्यां संसार porkonda तुझ्या दिसल्यां तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयच्या मिसान भाग घेवंक. दुसरो लॉकडावन फाल्यां सुरू जावचे आदीं आज आमी सायबी मांयक फुडो घालून हे निमणे पब्लीक मीस हांगासर सुरू करता. तुमचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी समेस्तांचेर हे मिसांतल्यान मागून घेवया. ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तेच बरोबर तुमची इंतेसांव बरोबर ही कित इंतेसांवां बापाक उबारुया. जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता जेडन कमेलो. बरी भलायकेक आमी मागता फातिमा फिग्रेडो. ओतमे पासत मागता सबोस्त्यांव फेर्नांडीस. जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता ग्रासिया लॉपिस. ओतमे पासत देवाक दिन वाचता आनी मागून घेता सगळे ओतमे पासत जॉन फेर्नांडीसाच्या कुटुंबाच्या. ओतमे पासत सेवेरिनो जेस्मिना फेर्नांडीस. ओतमे पासत मिंगेल आनी कॉस्तांस मिनिनो. ओतमे पासत आंतोन झेवियर आनी मारिया फ्रांसीस. ओतमे पासत फादर सावियो गामा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमचें अंतस्कोण साफ करुया. देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर. सोमिया काकलूत खोर. क्रिस्ता काकूत खोर. क्रिस्ता काकलूत खोर. सुमिया काकूत खोर. सोमिया काकलूत खोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारान देवा आनी आमच्या सर्गींच्या बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो तें पुरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडून जावच्या. तूंच आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेतान राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्यान हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात तेच भाशेन आतां हांव तुमचे तांव पयस आसतना तुमी खालती आसची ओदीक खरोस. आनी भिरांतेन आनी कांपारणेन तुमचे सोरमणीचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खोशी आनी बरी कोरणी
आपल्या मोगाची येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद कडसरतल्या न्हय म्हूण गुणगुणटल्या कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ, खोटे आनी बेश्कळ पिणका मदें खोत नासलेले देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिगजिणेंतल्या नोखेत्रां पोरी तुमी संवसारांत परजळटल्यात आनी जिविताचे उतर ताका दाखयतल्यात. अशी तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो यत्न आनी भेटवणी जाता तातूंत म्हजेंय रगत वावरूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्यां बरोबर हांव संतोशभरीत जातलो. तशेंच तुमी खुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोशभरीत जायात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो तारक. कोणूच म्हाका बेकणायता, कोणाच्याच म्हाका भें ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हज्या जिविताचो किल्लो. देखून खरेंच मुखार म्हाका येना कांपारो. जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही. सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें तिकाण करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडवाय चाखूंक, धादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब: सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळीं आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोमिया. खूब लोकांचे जमे जेजू बरोबर चलताले आनी तांणी उलोवन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येता आनी आपलो बापूय आवयक बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचो देवस करिना जायत, ताचेर म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, तांच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुन्याद मारले उपरांत शार्ती पावूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पोलेतेली तितल्यांचो ताचो मस्करी करून म्हणटली, हे मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताचें सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या राजा चडशीं झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवंक 20,000ची फौज हाडटा ते आपणाचेच फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून संबंदाची बरी करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसो तितलेंय फाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो पयली ओडी आयच्या शुभ वर्तमानाची खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले. खूब लोक चलतालो आनी हांवची जेजू थांबता, ओडून फाटल्यान पडयता आनी म्हणटा, जरी तर तुमी तुमचे घरच्यांक पाठ करिना, घरचीं कोण? आवय बापूय, भुरगीं, भाव भयणी, आनी म्हजो पाटलाव करिना जाल्यार तुमी म्हजे शीस जावंक जायना. एके भाशेन चड खर कशी लागता जेजूची शिकवण. तो म्हणटा, सगळें तुमी विसरून म्हजे फाटल्यान येवंक जाय, तेन्नाच म्हजे शीस, द डिसायपलशीप. कितें जेजू आयज आमकां सांगता मोगाल इश्टंदो? पयले सुवातेर, टू बी अ डिसायपल वी हॅव टू गीव अवे आवर कम्फर्ट झोन. आमकां सोंपेपण जायतें मेवता, पूण जरी तर क्रिस्ताचे आमी शीस जातले जाल्यार ताचे जायते नेम कायदे शिकवण आसा, तत्वां आसा, द प्रिंसिपल्स आसा. आनी वी कांट बॅलन्स जेजू आमकां कितें दिता तो आनी आमची ग्रेसकाय. जायते फावटी संवसारी आडकोड्यो आमकां आडायता देवाचें शीस जावंक. फक्त बावतिजम घेतल्यार देवाचें आमी शीस जायना. वी कॅन बी क्रिस्टियन बट येट वी आर नॉट डिसायपल्स. बावतिजमान आमी क्रिस्तांव ओ कॅथोलीक, बट टू बी अ डिसायपल वी हॅव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, द टिचींग ऑफ द गॉस्पल्स. तत्वां जे जेजू आज आमकां सांगता. आनी जायते फावटी this is the principle that you have to forget your own parents. घरचीं जायते फावटी तुमी देवाच्या कामान मिसोल आसन जाल्यार आड जातलीं, तुमचेर चाडटलीं, पूण तांकां लागून तुमी देवाक सांडटलीं. हेंच जेजू आयज आमकां सांगता. दुसरी आडकोड जावन आसा आमची संवसारी ग्रेसकाय, आमचे दुडू, संवसारी वस्तू. These are the stumbling blocks, आमी म्हणटा, the blocks that stop us to be a real disciple of Jesus. आज आमी मिसान भाग घेतना हेंच मागून घेवया. जेजू म्हणटा टू ट्रस्ट इन हिम मोर देन वी ट्रस्ट इन अर्थली थिंग्स. जायते फावटी आमकां सरकाराचेर, आमच्या दुडवांचेर, आमच्या बँक बॅलन्साचेर, आमच्या ग्रेसकाचेर चड विस्वास आनी बावट आसा, पूण देवाचेर आसना. हाकाच लागून आमचें डिसायपलशीप, आमी कसले शीस, हें जेजू आज आमचेर एक आव्हान मांडटा. इट चॅलेंजीस अस. हे मिसान भाग घेतना आमची चवकशी करुया. आमचो बावतिजम आमकां कसले साक्षीदार करता, कसले डिसायपल्स करता, आमचेच धर्म पाळूंक आमी कशे वावुरता. हो दुसरो लॉकडावन सुरू जावचे आदीं आनी पयले लॉकडावन मदें आमी साबार हांगासर बावतिजम केले. साबार फामिली हांगासर जमा जाल्यो आनी दर बावतिजम आमी हांगासर करता आसतना तांकां दोतोवन दिता आसतना एक प्रश्न तांचे मुखार दवरलो. मिसाक बेता जायत्यांनी म्हणलें, ना फादर, लॉकडावन सुरू जाल्यार वचूंकूच ना, मिसां सुरू जाल्यार पावूंकूच ना. थोड्यांनी म्हणलें केन्ना केन्ना टीव्हीर पळयता, आनी थोड्यांनी म्हणलें आमी घरांत मागणें करिना. पूण दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू आमी बरे भाशेन मांडटा. खास तांच्या काळजांतले जबाब हांवें वेंचून काडले. एक अदमास घेवंक आमचें जिवीत कशें चलता, कित्याक आमी पयलो जागो दिवंक पावलेलीं आसा.
पूण जेन्ना दुयेंस कोश दूख मरण येता तेन्ना आमी थाव घेना आमचो जीव सुसेग जायना देवाक वो देवाची दारां धाडोवचें म्हाका दिसता देव आमकां आपले साक्षीदार टू बी द डिसायपल्स हाकाच लागून जेजू थांबलो आनी ओडलो आनी पडयलो साबार लोक म्हजो पाटलाव करता आमी हांगासर साबार जाणां आसा हजारांनी लोक बोल्लेलो आसा पूण कितलीं जाणां खरी साक्षीदार हो प्रश्न एक एक कुटुंबांनी सुटावो करूंक जाय खरेंच हांव म्हजो कुटुंब आर वी द रियल डिसायपल्स आर वी द रियल डिसायपल्स वी फॉलो रिलीजन फॉर द कन्विनियन्स सेक फक्त आमकां कितें वस्तू जाय मागणें जाय साक्रमेंट जाय हाचेर प्रश्न करुया आनी देवा लागीं मागून घेवया आमचेर देवाचीं बेसांवां उदीक जाल्यार पेरेपेसोकुरी सायबिणीचेर तिची बेसांवां आमचेर आसूंक आमच्या भुरग्यांचेर आसूंक एकमेसांतल्यान मागणी बापा फुडें घालुया Calvaratoio, ono Bapa, verice poro, atansaka, tu sots mogatu, tobe troita, takaje kvorta, igros mata, moga Bapa, doja nudre. Ibedoni manuntunge Ibedoni manuntunge Ituji pusa Pojeninti Namaskar kapu Dimbasteri It's only sorrows Nachenavi Vedoita tewa burkin tuji O galvaka doya nole Ivedoni manun tunge Ivedoni manun tunge म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पळय सभेच्या आदाराक सर्वेश्वर मानून घेव मोगाल बापा हे जेजूचे कुडी रोगताची निर्मोल बिटोवणी तुजे मुखार चोडूं तिका लागून तुजे सुबां कालकुलीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनू आसूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाचे देवा सर्व करेन सर्व तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनू आसूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जन पर कोट्टा तीर बरवशन ताचे मम्मीवेंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां दिवदूतान भक्त संगाती निरंतरी ची स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापाक खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या आपुतात्म्यांक धाडून इंदिनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां
आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनीक खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नवेन ससनीक करोराचें हें रगत, पातकांची बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja. Jezu melo. जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक तुमची खाल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरगो शेवतले आमकां सुमेस्तांक पयतोत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीची वीस जालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाविनेची खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगल्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्दून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुनमुंदराची याज्ञा मनान धरुया. जेजून दिल्लें प्रार्थोन बडा विस्वासान उचारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्या पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळ्याकुर्ण जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरमंदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवेशान ओत रेखता. तर आमकां तुजे उदार खालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. सुम्यांची शांती सोदांक घाल. तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. देवाचे शेले, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्याचे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion मागणी मोगाला जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच बो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आश येता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदीन तुजे सोरशिलो वेगळो सोडूंक निर्मी नाका. आमेन. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोराक द्वेष सोडटा तुवें आमी जय अपमान करता तुवें आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोय जोगडी पेट्टा तुवें आमी शांती हाडूं. जोय चूक फोट वसता तुवें आमी नीज सोत शिंपडां. जेजू मोगाच्या आगोट्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान. सुवातीक तुझें नांव मारिया मोगान उच्चारतां भुरग्यापणांत हांव मारिया काळजांत तें सांबाळतां. सुवातीक तुझें नांव मारिया Bye.
Zaliteva mai Maria, Dorux Dormojima, Bahapa Yosonen Maria, Ovita Miasote, Zaliteva mai Maria, Dorux Dormojima, Maria, Maria, Modur git mocha kondan, Urpezor mocha otmyan, Umur pandar moja kausan. प्रार्थूया. सरपदरा आनी दोयाल बापा, तुझे देवीक पोलान आमचे जिवितान उदीक उदीक परजोलशें कोर. जेजूचे कुडी रोगताचे हे जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरल्याय. तातूंत बासयलेलें सुरगींचें सूख जोडूंक हेंच जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. नोवेन पेरपेत्सोकर सायबिनीक. ए माये पेरपेत्सोकरीचे पोळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव पात येतां तुका आनी दवरतां तुजेर सगलो म्हजो विस्वास. ए माये काकुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रय आनी भरवेसाची पातक्यांची जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो येता आनी आपुणूच बेडयता तुका. तुजो ससनाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां तिलो देखून म्हाका ताचे कालकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. जशी हांव स्वत मानतां म्हजे ससनाच्या साल्वसांवाची जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितली म्हूण. जर हांवें तुका म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे तालनींत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी हे वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो वतमो. हो पळय उपकार जो तुजे मुखार दवरता. तुमचे उपकार मुखार घालात. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्यांचे वेळार माई पेरपेसुकुरीचे निर्मिनाका हांवें साणूक म्हज्या देवाक वशें जावं. बरोबर म्हणुया. नोमान मरे कृपेन बरयली सर्वेस्पोर तें आसा उसरें भितर सोदो आनी सोदीक चोपू जेजू बागेन मरे देवाची माई हांवें खातीर विनंती खोर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयली सर्वेस्पोर तें आसा उसरें भितर सोदो आनी सोदीक चोपू जेजू बागेन मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती खोर आतां आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयली सर्वेस्पोर तें आसा उसरें भितर सोदो सोदो चोपू जेजू बागेन मरे देवाची माये. बागेन ती मारये आदार दी अदृश्टाक संपडलेल्यांक मोजत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक खुशाल कोर दुखांक घोळयतल्यांक
माग पुरजे पासत शारतींनी जाव देवाच्या मुनियारांची विनोती कोर सगळ्यांक देवाक भेटलेल्या ओस्तोऱ्यां पासत फाव कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो ससनाचो आलाशिरो. सर्वेस्पोर तुमची सगळीं आसूं. पेरपेसुकरींची बेसांवां आनी देवाची बेसांवां तुमकां फाव जावं बापाची पुताची आनी पयतोत्म्याची नांवी. सगल्यांक दिन वाजता आनी आर्गां दिता. घरा वयतना शांतीन वेचे आनी उरलेले दिसा आमी जाता ते भाशेन मागण्यान सारचे उदीक जाल्यार मिसाक येवंक जावचें ना. पूण जी मिसाण टीव्हीर येता तातूंत तुमी भाग घेवचो. देव बरें करूं. तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून. उपकार मागतलो सगळ्यां लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें. थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ.